Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. तुम्ही गाडी चलयतात हां पेडण्यान कितें हालत आहा सद्या रोडांची तुमकां खबर आहा हां मागीर ह्या अजुनूय तुमी एक्शन कित्याक घेयना हां आफ्टर तुमी आमच्या गणेश चतुर्थीचो तुमी गणपती पुजतात न्हू हां पेडणेकारांचे गणपती असतात हां ह्यो आमचो हिंदू समाजाचो ह्यो आमचो एकूच व्हडलो हें जाता गणपतीचो त्या टायमार तुमी हे कोणी करूंक जाय आसलेलो ना गणपतीच्या पयलीं ह्या लोकांक हे त्रास जाता म्हणून तुमकां खबर आसली ना कॉन्क्रिटान खंयचे पुरले तूं म्हाका येवन दाखय म्हाज्या वांगडा येवन तूं खंयचे करून दाखय खंयचे पुरल्या ते म्हाका सांगचे तुमी हां तुमी हे काम पयलीं चवथी पयलीं करूंक जाय आसलें न्हू लोकांनी गणपती खंय हाडपाचे लोकांक त्रास जाता जाल्यार तुमकां खबर नासली आतां हें तुमकां हांव निवेदन दिता 10 दिसां भितर तुमी हें करिना जाल्यार मोगो तर्फे हांव जे जितले हे आहा पळय फोंडे तितले फोंड्यांनी आमी हें करून सोलींग करून दितले हां सगळे आमी हें करतले तुमी 10 दिसां भितर हितून एक्शन घेवंक जाय एक्शन घेयना जाल्यार आमी फुडें आमचें काम चालू करतले तुम्ही परमिशन दिया तुमी आमकां परमिशन दिया आमच्या कडेन जायना जाल्यार हां पळोवपाचें तें कळय बाबून हांगासर पावसकराक पासून हाडलो पावसकरान हाडून घे दोळे बंद करून आजून रावलो तो हां तेणी व्हडें पळयल्लें ना त्या टायमार येवन कित्याक हाडलो हांगासर शो करता हांगासर मिनिस्टराक हाडून PWD मिनिस्टराक हाडलो तेणी हांगा कितें केलें काम तेणी येवन पळोवन हे 10 दिसां भितर तुमी हेजेर एक्शन घेयना जाल्यार तुमी आमकां हें दिवचें आमी हांगासर सगळे होणे आहा पळय आमच्या पत्रादेवी ती कोलवा आमी हांगासर ते सगळे होणे करून घेतलो हांव मोगो तर्फे आमी करतले काम आयज आमी हांगासर निवेदन दिल्लें आहा PWD हांगासर येवन पळयत जाल्यार हांगासर येयना तो लिवेर आहा खंय मागीर तेंच्यांनी आमचे ते एक्सेप्ट केल्ले आसा आमी सांगलां कितें 10 दिसां भितर हे तुमी कितें तरी एक्शन घेवची म्हणून तांकां हांगासर आतां चवथ जावन गेली लोक हांगासर कितले ते होण्यांनी पडोन मेलेय बी लोकांक कितले त्रास जातात गाडयो लोकांच्यो मोडटात ते सरकार कितें गाडयो मोडल्या काय पयशे दिनात लोकांक तेका लागून म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आहा आमच्या येई कडेन हे 10 दिसां भितर तेंच्यांनी हे एक्शन घेवचे नाही जायना जाल्यार आमकां सांगचें तेंच्यांनी म्हाका सांगचें मोगो तर्फे हे आख्खे पळय पत्रादेवी टील कोलवाळ पासून हांव सगळे होणे हे लोबरा घालून हांव करून घेता सगळे आमच्या पेडणे मतदारसंघाक लागणारो जो भाग आसा पत्रादेवी तो कोलवाळ हो ज्या रस्त्याची दैनंदिन जर परिस्थिती जर आयज पर्यंत बगली तेका सर्वीस रोड ना तेका शायनिंग बोर्ड ना तेका डायवर्जन बोर्ड ना रातचे ते आयज आसलेलो रोड एके रातीन चेंज जाता डायवर्जन जाता अशे एक्सिडंट भरपूर जाल्यात हांगासर AE एबसेंट आसा तो म्हणटा लिवेर गेला पूण जय आहा तो तेका उलोवपाकूय कळना तो सायटीरूय ना जो जरी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट आसलो हायवेचो जाल्यार ह्या गोवा गव्हर्मेंटाचे जे AE जय आसा तेचे ह्या रस्त्याचेर नियंत्रण आसूंक जाय पण ते नियंत्रण खंय दिसना हेका लागून जो आमचो जो स्थानीक आमदार बाबू आजगांवकर आसा तो ह्या रस्त्यान येता वयता तेका ते खड्डे दिसना आणि ह्या ऑफिसरांचेर तेचो धाकय ना धाक इतल्याकूच ना आणि ते खड्डे इतल्याकूच पुरयना हांच्यांनी सगळ्यांनी जी ॲपल द्राक्षां पळय आहा ती सगळ्यांनी वांटून खाल्लेली आसा तेतून आमदारय आमचो भागीक आसा आयज म्हाका सांग तो हायवे केला पळय तो थोडो कॉन्क्रिटान तो निकृश्ट दर्जाचो आसा हे जे ओवरब्रिज बांदल्या तेका सारके लोखंडय ना कॉन्क्रीटय सारके ना सिमेंटय यूज करिनात आयज ते सारनी न्हयसर कॉन्क्रीट घालता मशिनरी तेंची सारकी ना रोड जंपिंग जाता इन फ्युचरान रोड हो स्टार्ट जालो जाल्यार पयली सारकी बिकट परिस्थिती जावंक शकता हेका जे इंजिनियर आसा हे इंजिनियर न्हू हे धवड
हांकां कोणी सर्टिफिकेट दिला म्हाका खबर ना. हो इंजिनियर हे ऑफिसान बसला आणि आमकां सांगता आपूण सांगतलो. हायर ऑथॉरिटी म्हणजे कोण? हे लाख 1.5 लाख जो पेमेंट घेता हे जनतेच्या करांसून घेता ते. हे इंजिनियर विचारले. ह्या इंजिनियरान ह्या सुपरवायझरान त्या रोडाचे सर्वे केला, सुपरवायझरींग केला, त्यांच्यानी दाखवनी. हांकां काय पडलेलें ना. हे पगाराक धनी आसा आणि हे ऑफिसर जे निगलेक वागता हेका पूर्णतः जबाबदार हो पेडण्याचो आमदार आसा. कित्याक ह्यांनी 30% कमिशन घेवन पयलींच सांगला. आम्ही जर हायवेच्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक ज्या त्यांच्या जर सुपरवायझराक विचारपाक गेले जाल्यार इतने पैसे इतनाही काम होता है म्हणटा ते. म्हणजे हे पैसे कोणी खाल्ले? ह्या ऑफिसरांनी खाल्ले काय बाबू आजगावकरान खाल्ले काय प्रमोदान खाल्ले काय हो आमचं PWD मिनिस्टर पावसकरान खाल्ले? अरे जनतेचो 15 जणांचो पेडणेकरांचो बळी गेला या खड्ड्यान. आम्ही आंदोलनां भरपूर केली, भजन आंदोलन केले. आता फक्त ह्या होणक्या आणि ह्या इंजिनियरांक पुरपाचें उरलें आणि लोबर घालपाचो उरला. कितें सांगपाचें? हे दळभद्री हो आमदार आमचो गोंय सरकार भाजपाचे दळभद्री. हांकां जर सांगून जर कळना, हांकां उलोवंकूय येना आणि हांकां आयकूंकूय येना. अरे कितली लोकांनी बॉब मारपाची? कसले मुद्दे घेवन हे भाजप सरकार 2022 इलेक्शनाक लोकां कडेन वयतले हांच्यांनी एक तरी मुद्दो दवरला? लोकांक जगपाक हांच्यांनी दवरूंक ना. हांव मोगो तर्फे हांचो निशेध करता. आणि ह्या जर इंजिनियराक जर कॅपेसिटी ना, फक्त पयशे मेजपाची हांकां कॅपेसिटी आसा जाल्यार हांच्यांनी 10 दिसाचें इंटिमेशन आमी तांकां दिलां मोगो तर्फे. हांच्यांनी आमकां ऑर्डर दिवपाची. प्रवीण भाईच्या नेतृत्वा खालीर आमी ते सगळे खड्डे पुरयता. वयल्यान हांच्यांनी आमकां सेफ्टी ट्रॅफिक दिवची. आमी हायवे खंयच ब्लॉक करपाचे ना, कायदो खंयच हातीन घेवपाचे ना. आमी जनतेची सेवा करपाक हांगासर उतरला. हीच आमची मोगो पक्षाची मागणी आसा.